नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. नेपाल इज बर्निंग अशें नेपालाक जालें तरी कितें तें आयज पेटोवन उठलेलें आसात. तारीख 3 सप्टेंबर 2025. नेपाळच्या सरकारान जे आसा ते सोशल मिडिया 26 तरेचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म जे आसा ते बॅन केले नेपालाक. टिकटॉक करूंक ना बिकॉज टिकटॉक इज चायना प्रोडक्ट आनी नेपाळ सरकार हे चायनाच्या कुशीक वचून बसलेले आसा. तेकाच लागून बाकीचे सोशल मिडिया जे आसा ते यूट्यूब, फेसबूक, व्हॉट्सॲप अशा सारके जे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म आसा ते बंद केले. आता सरकारान हे प्लॅटफॉर्म बंद करपाचे कारण सांगलें की हेंच्यांनी जे आसा ते रजिस्ट्रेशन करूंक ना ताका लागून बंद केले. पूण एक्चुली हे सोशल मिडिया जे प्लॅटफॉर्म आसा ते बंद करपाचे कारण आशिल्ले जे सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे कितलेशेच जे आसा ते सरकाराचेर आरोप येताले. आता कसले आरोप येताले आमी पळयतात की आमच्या सराउंडींग जे देश आसा श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश ह्या सारक्या देशांनी सरकारा विरुद्ध बंडा चालू आसा, अराजकता चालू आसा बिकॉज ऑफ करप्शन. ह्या देशांनी इतले करप्शन वाडलेले आसा की त्या भुरग्यांक नोकऱ्यो धंदो ना, तांकां भायर वयचें पडटा नोकरी धंद्याक लागून आनी खातलो जाल्यार सामके पातीशेर जाल्ले आसा लोक. आनी अशा टायमार सरकार दरबारी जे लोक आसा ते पयशेकार जाल्लेले आसा करप्शन करून करून आनी तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांक जे आसा ते भायर सेटल केल्ले आसा ते तेंची भुरगीं आसा ती मजा मारता, पयशांनी न्हांवता अशें म्हणूं शकता. आनी लोक जे आसा ते प्रजा जी आसा ती गरिबीन जगता आनी लोकांच्या भितर एक आक्रोश आशिल्लो. हे सगळे ते लोक पळयताले आनी एक आक्रोश जालो की सोशल मिडियाचेर तेंच्यांनी व्यक्त केले आनी सरकारा विरुद्ध हे बंड जावपाक लागले सोशल मिडियाचेर. आनी सरकाराक कळ्ळें की आतां कितें तरी जावं शकता म्हणून ह्या सरकारान जे आसा ते सोशल मिडिया 3 सप्टेंबर 2025 बंद केले. आतां भुरगे सामके चाळवाले. ZenZ अशी एक संघटना नांव दिवन तेंच्यांनी आंदोलन केलें. हातूंत कोण लिडर नाशिल्ले, पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स नाशिल्लो. 18 ते 30 वयोगटाच्या भुरग्यांनी जेका तेंच्यांनी नांव दिलें ZEN आनी ह्या लोकांनी क्रांती केली, आंदोलनां केली, पीसफूल प्रोटेस्ट केलो. पूण सरकाराक तें आवडूंक ना. सरकाराच्या मंत्र्यांनी आदेश दिलो पुलिसांक की लाठीचार्ज करा आनी ह्या लाठीचार्जान कितलेशेच भुरगे जे आसात ते सगळ्यान पयलीं इंजर्ड जाले. पूण हे सगळे बाकीच्या फुल्ल नेपालान पळयले आनी आंदोलन आसा ते तीव्र जालें. आनी आमकां खबर आसतलें जेन्ना जेन्ना आंदोलनां तीव्र जाता तेन्ना सरकार एक्चुअली फाटीं येवपाक जाय. पूण सरकारान आपली जी भुमिका आसा ती ठाम दवरली नेपाळच्या सरकारान आनी आंदोलनकर्त्यांचेर जे भुरगे आशिल्ले ल्हान ल्हान जे नेपाळचेच आशिल्ले त्या भुरग्यांचेर गोळीबार केलो आनी हातूंत 20 भुरग्याचे आसा ते मरण आयले. आतां हे सगळे जातकूच पूर्ण नेपाळ जे आसा ते पेटोवन उठले. 20 भुरग्यांची जे आसा ते मृत न्यूज आयकल्या उपरांत अख्खे नेपाळ जे आसा ते पेटले आनी तांच्यांनी जे सरकारी दरबारी लोक आशिल्ले, आमदार, मंत्री हेंकां मारपाचो जो आसा तो सुरवात केली. अक्षरशः त्यांच्या घरांक उजो घातलो. सांसद जे आशिल्ले पार्लमेंट हावजाक उजो घातलो. जी सरकारी मालमत्ता आसा ताका सगळ्याक जळोवन पेटोवन उडयले. एक माजी आमदाराचे बायलेक जे आसा ते मरण आयले. ह्या सगळ्या दुर्दैवी मरण आयले जेन्ना एक आमदाराचेर जे आसा ते घर जळयले आनी हातूंत पुलिसांक बी तांच्यांनी मार बडयले. ताज्या उपरांत आतां सद्या ते सरकारान जे आसा ते मिलिटरी फोर्साची मदत घेवपाचो प्रयत्न केलो. पण मिलिटरीच्या लोकांनी सांगलें की तुमी पयलीं रिजायन दियात मागीर आमी हातूंत हस्तक्षेप करता. आनी अशे तरेन आयज जे आसा ते मिलिटरीन जो आसा तो आयचे घडयेक मिलिटरीन आसा जो नेपाळचो जो आसा तो संपूर्ण भाग जो आसा तो आपल्या हातीन घेतलेलो आसा. सद्या तरी आमकां पळोवपाक मेळटा जे नेपाळ जे आसा ते शांत जाल्लेले आसा. एक राजाक जो आसा तेंच्यांनी रंक करून उडयलो. म्हळ्यार एक सत्तेर आशिल्ल्या लोकांक जेन्ना मात चडटा, जर करप्शनाचो जो राक्षस आसा ताजो मात चडटा तेन्ना अशे जे आमचे युवक आसा ते ही सत्ता पलट करून उडयतात. हें आमकां एक उदाहरण पळोवपाक मेळटा. पयलीं आमकां इतिहासान आमकां अशें सांगताले की राक्षस जेन्ना उन्मत्त जाताले आनी लोकांचेर अत्याचार करताले, सृश्टीचेर अत्याचार करताले तेन्ना जो आसा तो देव अवतार घेतालो आनी ह्या राक्षसांचो अंत करतालो. पूण आतां हो कलियूग आसा
अशें करप्शनाचो हो राक्षस आसा तो संपूर्ण जगान पसरलेलो आसा आनी ह्या राक्षसाक जेन्ना जेन्ना हो उन्मत जाता तेन्ना तेन्ना असो धडो शिकोवपाक हे आयचे कलियुगांतले जे अवतारीत भुरगे आसा ते आपलो रुद्र अवतार दाखयता आनी ह्या राक्षसाक जो आसा तो अंत करता आनी एक आमकां शिकवण आसा जेन्ना जेन्ना अशे उन्मत राजकारणी जातले तेन्ना तेन्ना हो एक स्टेप प्रत्येक समाजांतल्या लोकांक घेवचोच पडटा.